मार्कूचे शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसांबरोबर दोर्या लागीं गेलो आनी तांचे फाटल्यान गालिलेयाच्या लोकांची खेट जाली. ते भायर जुदेवाव थावन जेरुसलेमासून जॉर्दानाचे पेले तळी थावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणीच्या लोकांची व्हड ओरपोंच तो करता तें आयकून ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन तांणी आपणाक चिड्डी ना जावंक आपणाक एक व्हडें तोयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटाकारां आसलोलीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेले आत्मे ताका खंयसरूय पोलेना फुडें ताचे मुखार सोडपोटून उयेल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. देवाचें उतर हें.